हे आसा पळय आनी जो बिल्डर आसा जावं प्लॉट डेव्हलपर आसा तो बी जबाबदार आसा. पूण हेंचेर आतां केस घालपाचें खरें म्हणल्यार लोकांनी अशें जेन्ना हें कसाटा किंवा बांदता आनी हें अशें जातलें आनी फाल्यां कोणी आतां तें झाड पडलें आनी लोक मेले भुरगे मेले खेळटासून बी पडले जाल्यार त्रास आशिल्ले. पूण हें खरें म्हणल्यार हेजेर आमी हें करपाक जाय. हांव कलेक्टराक विचारता कितें करता तें विचारता ताका. आनीक डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर तें बांदपाक जाता काय बिल्डरान बांदपाचें काय PWD बांदपाचें तें हांव तेंचेर विचारता. ते प्रमाणे हें फुडली कारवाई करपाक आमी हेजेर विचार करता आनी त्या प्रमाणे आमी तांकां सांगता की निमाणी PWD रेस्पॉन्सिबल ना कित्याक PWD करून हें केलां हेणी बिल्डर म्हणजे जो प्लॉट डेव्हलपर केला तेणी केलें हें. आनी दुसरें म्हणल्यार कोण घेतले तेंची चूक आसा. तेणी अशें घेवन अशें धडेचेर बांदपाक जायना तें बी आसा. म्हणजे ताका सेटबॅक प्रॉपर सायट पळोवपाक जाय. बाबा सायट कशी आसा, सायट तुका सारकी आसा काय सायट सारकी ना. म्हण सायटीचेर तुका आनी इतली जेणे स्ट्रेट कटींग केलां ती कसून केन्नाच सांगूंक शकता. आनी गोंयाक हांगासरल्या भाशेन तें आमचे तशें कर्नाटका किंवा अशें पावस चड ना. हांगा पावस चड आनी कमीत कमी 125 इंच पावस पडटा वर्सा. म्हणून अशें वेळार हें करता आसतना डिपार्टमेंटान पंचायतीन हें पळोवपाचें आसा. जे पंच वार्डांनी वार्डाचे पंचायतीन पळोवंक जाय. वाडा पंच जे आसा तेणी हें नाल्यार पडचे पयलू हें कामूय करून घेवपाक जाय. पूण हेतून सगळ्यांचें हें आसा त्या वेळार हेजेर डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर विचारता हांव जावंक शकता काय